Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. टोटल आमच्याकडे सॅम्पल्स जी आसा ही 26 सॅम्पल्स फॉर द डेल्टा खातीर आमकां पॉझिटिव्ह येयल्ली, विच इज द पर्संटेज इज 78.78%, सिग्निफिकंटली मोर द ट्रान्सफरेबल. फाटलो जो सेकंड म्युटंट जाका सेकंड वेव जी म्हणटा हातूंतल्यान मेळ्ळ्या डेल्टा खातीर. डेल्टा प्लसची केस आमकां अजून एकूय मेळूंक ना. कंटिन्युअसली आमच्या वेगवेगळ्या पद्दतीची लॅबच्यो सॅम्पल्स ह्यो एवरी 15 डेजान आमी धाडीत आसता. नियर बाय डिस्ट्रिक्टात आमकां सिंधुदुर्गात डेल्टा प्लसचे पेशंट्स मेळ्ळ्या. ताच्या खातीर एट प्रेजेंट स्क्रिनींग एट द बॉर्डर्स हे आमचें सुरू आसा. आमी थंयसर प्रायवेट लॅबॉरेटरी सेटअप करपा खातीरय परमिशन्स दिल्ले आसा, सो दॅट ते जर सेटअप जालो बेगिनात बेगीन तेय सेटअप जातले. 2-3 लॅबाक आमी एप्रोच केला. आमकां सस्पेक्टेड केसीस जर गावले जाल्यार ताका आयसोलेशनानूय दवरता आनी तेंचें टेस्टिंगूय करता. त्या खातीर तें सुरू केल्लें आसा. हे सॅम्पल्स आमी धाडपाक समवेर इन मिड मे स्टार्ट केल्लें, जेन्ना आमचो पीक आशिल्लो पळय तेन्नाच्यान सॅम्पल्स धाडपाक सुरू केल्या. आनी सॅम्पल्स नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम आनी विक्टर हॉस्पिटल मडगांव ह्या 3 हॉस्पिटलांतल्यान किंवा ह्या 3 लॅबॉरेटरींतल्यान आमचे सॅम्पल्स वतात. एवरी 15 डेज 15 सॅम्पल ईच लॅबॉरेटरींतल्यान वतात. अजून पर्यंत 122 सॅम्पल्स आमी धाडल्यात. हेच्या फुडें आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलची लॅबॉरेटरी आसा आनी आमची STH पोंडा जी लॅबॉरेटरी आसा हांचेय बीन सॅम्पल्स हे जिनोमीक सिक्वेन्सिंगाक NCCS पुणे धाडटले. सो ऑल टुगेदर 5 लॅबॉरेटरी जातले तेन्ना. आवट ऑफ दीस हे 122 जे आमी सॅम्पल्स धाडिल्ले तातूंतल्यान आमकां 33 रिपोर्ट मेळ्ळ्या, 33 रिपोर्ट्स मेळ्ळ्या आमकां. आनी ते 33 रिपोर्ट्सांतले 26 जे आसा ते डेल्टा वेरियंट आसा, 6 केसीस काप्पा वेरियंट आसा आनी 1 केस अल्फा वेरियंट आसा. आतां हितून जर आमी पळयलें जाल्यार 26 आमी जेन्ना डेल्टा वेरियंट म्हणटा ही आमी जर पर्संटेज पयली आवट ऑफ 33 जाल्यार पर्संटेज ऑलमोस्ट 79% येता. सो हाज्या वयल्यान आमचो एक निकाल लागता की जी आमची वेव येवन गेली सेकंड वेव तातूंत आमचो मेजर मोस्ट इम्पॉर्टंट जो व्हायरस आशिल्लो म्युटंट हो डेल्टा स्ट्रेन किंवा डेल्टा म्युटंट आशिल्लो. आनी हो जो आतां डेल्टा इतले आमकां केसीस मेळ्ळ्या गोंयांत आनी आमचो जो पीक स्ट्रेट एक 15 दिसांनी पीक आयलो आनी मागीर 15 दिसांनी पीक खंयचो आयलो पळय ताच्या खातीर आमच्यो लाखांनी लोक इफेक्ट जाल्या ऑलरेडी. सो हेच्या फुडें आतां सद्या तरी आमकां डेल्टा वेरियंटाचो भंय ना, कारण आमचे चडशे गोंयकार जे गोंय लोक आसा गोंयांत लोक आसा पळय तांकां हेजी इम्युनिटी मेळ्ळ्या, तांकां प्रतिकार शक्ती आसा तांचे कडेन. दुसरी बरी गजाल सांगपाक म्हटल्यार जे आमची वॅक्सीन किंवा वॅक्सीन जे कोवीड-19 खातीर चालू आसा सो तें ह्या डेल्टा वेरियंटा अगेन्स्ट सुद्दां चलतलें. ओके, हांव अशें म्हणना की वॅक्सीन घेतले जाल्यार कोरोना जावचोच ना अशें म्हणना, पूण शुवर एक सांगपाक जाता की क्रिटिकल स्टेजान जे पावपाचे चान्सीस आसा पळय ते आमचे खूब कमी येता. खूब कमी म्हटल्यार टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट अरावंड 96-98% जाता. सो ताच्या खातीर आमचे कडेन हो जो एक वॅक्सिनेशनचो पॅटर्न आसा पळय न्हू, डेफिनेटली वी हॅव टू कंटिन्यू. सो वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की जो आमचो फाटलो जो आतां सेकंड वेव म्हणून जावन गेलो गोंयांत पळय न्हू, आनी आतां आमी एक टायमार आमकां 4000च्या वयर केसीस दिसाक मेळटाल्यो आनी आमकां 200-300 केसीस मेळटा ह्या दिसाक. सो जो पीक येवन गेला तो डेफिनेटली डेल्टा वेरियंटा खातीर जावन गेला. आनी ही डेल्टा वेरियंट खूब नेवी गजाल कांय न्ही. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां आसतलें आमच्या खुबशा मिडिया ब्रिफिंगान आमी सांगताले की जेन्ना आमचो सेकंड वेव येयली ताजो रिस्पॉन्सिबल महाराष्ट्रा स्ट्रेन म्हणून आमी आयकल्लें आसा, डबल वेरियंट ऑफ महाराष्ट्रा स्ट्रेन म्हणून. सो ही डेल्टा वेरियंट जी आसा ते परत नांव दिल्लें आसा त्या महाराष्ट्रा स्ट्रेनीकच बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, आनी ते महाराष्ट्रा डबल स्ट्रेनाकच आतां डेल्टा स्ट्रेन म्हणटा. सो ही नेवी स्ट्रेन न्ही, पयली स्ट्रेन जी आशिल्ली पळय न्ही ताकाच तेजें नांव बदल्लां. सद्या अजून पर्यंत आमच्या गोंयांत तरी जिनोमीक सिक्वेन्सीचो खंयचोच सॅम्पल डेल्टा प्लसा खातीर अजून पॉझिटिव्ह येवंक ना. अजून पर्यंत डेल्टा प्लसची कांयच केसीस येवना गोंयांत. आनी बाकीच्या एक ऑलमोस्ट 7 ते 8 राज्यान डेल्टा प्लसची केसीस मेळ्ळ्या हें आमकां मिडियांतल्यान कळ्ळां. आमकां ऑफिशियली अजून कांय येवना, पण इट इज अ वेरियंट. डेल्टा जो पयलीं आशिल्लो पळय न्हू ताकाच आनी एक म्युटेशन लागून तो ट्रिपल म्युटेशन जाला आनी ताका नांव दिल्लें आसा डेल्टा प्लस म्हणून. आनी हे खुबशा राज्यांनी आतां ऑलमोस्ट 7 ते 8 राज्यांनी मेळिल्लें आसा जशें आमकां खबर मेळटा तेजे वयल्यान. आनी हाजेर सुद्दां जो आमचो वॅक्सीन चालू आसा तेची इफेक्टिविटी आसतली. कितली पर्संट आसतली ती अजून कांय निकाल लागूना, पूण डेफिनेटली इट वील बी इफेक्टीव. सो वी हॅव टू कंटिन्यू टेकिंग वॅक्सिन्स डेफिनेटली.